मायनिंग बंद जाल्ल्याक 10 वर्सां जाली आणि खण उद्देग अमलवदींची खास करून ट्रक मालकांची परिस्थिती सामकी बिकट जाल्या आणि तातूंत भर म्हळ्यार परिवहन खात्यान वाहन मालकांचेर लादिल्ले वेगवेगळे कर तशेंच हो कर भरपाक एक दीस लेगीत कळाव जाल्लो जाल्यार घेतिल्लो 50 रुपयांचो दंड हाचेर कोणे तरी आवाज उठोवपाक जाय असो निर्णय खण ट्रक मालकांनी सावड्ड्या घेतिल्ल्या बसकेन जालो। तशेंच ह्या समस्येची दाखल घेवन बेगोबेग हो प्रस्न सुटावो करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां आणि 15 दीस मेरेन आमी त्याची वाट पळयतले आणि जर प्रस्न सुटावो जावंक ना जाल्यार परत बसका घेवन फुडले पावल उबारतले अशें ट्रक मालक सांगतात। सीएमा फुड्यान सीएमान आमकां एक एश्युरन्स दिला की एक ह्या 2-3 दिसां भितर तुमचे ग्रीन टॅक्स आमी माफ करतात, GPS तुमचे माफ करतात आणि जो ग्रीन टॅक्साचे तेय माफ करता अशें म्हणून आमकां 3 अशें आश्वासन दिलां ती आमी एक 15 दीस बरें पळयतात आणि जर 15 दिसां भितर जर जायना आणि फाल्यां जर अशें जर मायनिंगाक जर खंयी जर ट्रान्सपोर्ट चालू करपाचो आसा तो एक 10,000 आसूं 5,000 आसूं तो आमी कोणेच आमी गाडी चलोवपाना हो लास्ट आमचो निर्णय जाल्लो आसा। कित्याक तो चलोवन काय आमकां फायदो ना, आमकां गव्हर्मेंटान सांगचें पडटलें टोटल हे लिगल केन्ना मायनी चालू जातली आनी फूल स्कीम चालू जातल्यो तेन्नाच आमी सगळे ओनर आमी ह्यो गाडी चलोवपाक रेडी आसतले। आज रिस्पॉन्स हो बरो आसलो आनी प्रत्येक आमच्या सगळे दोनूय कॉर्नराच्यान आमचे ट्रक ओनर येयल्ले आसा कित्याक सगळ्यांचो तकलेर एक वजन घातलेलें आसा सरकारान की गर्जे भायर गाडी बंद आसतना जो टॅक्स आमकां फारीक करतात ताका लागून आयज व्हडा संख्येन हांगा लोक ट्रक ओनर येयल्ले आसा। नॅक्स्ट मिटिंगान जो हे जर आमचें डिसिजन जर सीएमान जर आमचें जर क्लियर केलें जाल्यार आमकां कांय येना, जर जायना जाल्यार 15 दिसान आमी परत मिटींग आमी घेतले आणि आमी सरकारा कडेन मागता की मायनिंग काय सुरू ना, गाडी सगळी लोकांची दारां उबी आसात आणि हेचे पळय परमीट कापार जाले की दिसा 50 रुपया फिटनेस कापार जाले की दिसा 50 रुपयाचे फसयल्यात ते सरकारान कमी काडचे तो पर्यंत मायनिंग सुरू जाता तो पर्यंत। आयज लोकांची परिस्थिती सामकी बिकट आसा, लोकांनी खंय धांवपाचें खंय वचपाचें हो लोकांचे विचार आसा। लोकांची गव्हर्मेंटाची रिक्वेस्ट आसा हेजे कितें भरमसाट ती वाड केल्या इन्शुरन्स रोड टॅक्स हे ते सगळे फिटनेस सगळे हेचे ते तुम्ही फाटी घेवचे आणि ट्रक ओनरांक न्याय दिवचो।